काल कोणी म्हाका मार्केटान गाई सोडलेली पळय सीसीटीव्ही चेक करपाक वयता गायस पळय हांगासरूच तो म्हाज्या वांगडा काल इन्सिडंट जाल्लो। आमी गेल्ली म्हापसा मार्केटान ओके सीसीटीव्ही कलेक्ट करपाक आमगेर कापेत घातल्या तरी पण मातशे लिकेज जाताले। सो गायस आता आमी भायर सरता म्हापसा वचपाक। काल कोणी म्हाका मार्केटान गाई सोडलेली पळय तेका लागून सीसीटीव्ही चेक करपाक वयता। आता फटाफट भायर सरता पावस ना तशी। गायस पळय हांगासरूच तो म्हाज्या वांगडा काल इन्सिडंट जाल्लो। आता आमी वयता शॉपान पळोवया कोण सीसीटीव्ही दिता जाल्यार बरें जालें सारकें न्हू चेक करपाक। सो गायस तो मनीस न्हू आमकां सीसीटीव्हीचेर गावलो आनी न्हू आमी तेका बरोच तापयलो फुडलें कितें आसा तें न्हू फूल तुमकां आमी घरा पावोन सांगता। आतां सद्या मार्केटान हांगासर सांगपाक जावचें ना आनी वरसून पावसूय पडटा। सो घरा पावता आनी तुमकां सांगता कितें जालें तें। सो गायज आयचें काम जावन आसा। आयज आमगेर कापेत घातल्या तरी पूण मातशे लिकेज जाताले। ही पळय हांगासर पट्टी आसली म्हणजे रीप ती हांगाच्यान पडलेली आनी हांगा नळेच ना, नळे सकयल परोन फुटले आनी ते भिंतीचेर पडटाले आनी सगळी भिंत भिजताली, भितर उदीक येताले। त्या खातीर आतां न्हू आमी पळय कापेत हांगासर घालता आनी हे हेवटेन कापेत फोल्ड करतात। क्या नो उसमें का बाबू है झुला रहे हो हे पळय हे पावस येवच्या पयलीं फटाफट हे करपाक जाय। आनी हे पळय क्लायमेट पळयात आनी अवी गेला मातसो दोतोरा कडेन। क्या हो जी? अरे इधर पानी आ रहा है अंदर से। तुम्ही पोवू शकता हांगा दोन माकड वयर चढलेले आहा, एक हो माकड एक हो माकड पळय आनी ते कितें तरी जाला लफडा तो सॉल्व करतात। करा रे भावानो करा मातशें। सो गाइज व्हिडिओ स्टार्ट करच्या पयलीं हांव म्हणूंक सोदता व्हेरी हॅपी इंडिपेंडंट डे आनी जय हिंद ईच एंड एवरीबडी। आयच्या दिसा बद्दल तुमकां खबरूच आहा हिस्ट्री जिओग्राफी आसा तेजी फुडें आनी उलयना हांव काय ओके। सो आयज आमी गेल्ली म्हापसा मार्केटान ओके सीसीटीव्ही कलेक्ट करपाक। फर्स्ट ऑफ ऑल आमी एंट्री मारली, एका शॉपार गेली, विचारले तेका रिक्वेस्ट केले, कोण हेल्प करिना। तुमकां कित्याक जाय? तुमी कोण? पुलिसाची तुमचे कडेन हें आसा सीसीटीव्ही घेवपाक? आनी आय वॉज लायक सिरियसली एक चेडू भुरगे तुजे कडेन एक मदत मागपाक येता, येदो व्हडलो शॉपाचो ओनर तुका सीसीटीव्ही विचारता आनी तूं म्हणटा तुमी कोण? तूं कोण? तुका कित्याक जाय? आय वॉज लायक शॉक। तेच तर तुझे चेडू असले आनी खंयच्या दुसऱ्या अनोख्या प्लेसीर गेल्ले तुझे चेडू वांगडा अशें वायट कितें जाल्लेलें हांव देवा कडेन मागता वायट जायना पुरो, पूण जाल्लेलें जाल्यार तुझे चेडवाक तर कोणी अशें म्हणटलें तूं कोण? तुका कित्याक जाय? अशें सिच्युएशन। फुडल्या शॉपार गेली, फुडल्या शॉपार आमकां सांगलें सीसीटीव्ही आपणाक ऑपरेट करूंक कळना। हांवें म्हटलें तेका हांव जाणा ऑपरेट करपाक सीसीटीव्ही। ना आमी अनोळख्या मनशाक सीसीटीव्ही कशें दिवं शकता। हांवें म्हटलें तूं हेल्प करतलो ना। तिसऱ्या शॉपार गेले, तिसऱ्या शॉपार एक लेडीज आसली। लेडीजान तिणी म्हाका बरे भशेन सुचयलें सीसीटीव्ही आसा पूण तूं चॅक कर म्हणलें। हांवें चॅक केलें पूण तो त्या रोडा कडेन असो फोकस म्हणजे फेसींग नासलो। चवथे शॉपार गेल्या थंय एक अंकल मेळ्ळो, क्रिस्तांव तो, आनी तेका हांवें विचारलें। तो म्हणूंक लागलो बाबू म्हणूंक लागलो आपणाचो कॅमेरा आसा पूण चलना, हांव त्या फुडल्या शॉपार पळय तेजो चलता। त्या शॉपार गेलो, गावलो बरे भशेन त्या ओनरान आमचे कडेन बरे भशेन उलयलें, बरे भशेन आमकां यो बस म्हणूंक लागलो। आपणाक सीसीटीव्ही ऑपरेट करूंक जायना तूं जाणा? हांवें म्हटलें ऑफकोर्स हांव जाणा म्हटलें। हांवें त्या टायम घातलो तो दीस घातलो आनी म्हाका एक 15 अर्दे वर लागले सोदपाक। हांवें हेका दाखयता मागीर हें दिसलें म्हाका सारकें चाक करून। मनीस गावलो, ओनर सायडीक आसा, हे सायडीक आसा, कॅमेरा सायडीक आसा। जालो प्रॉब्लेम जोक कितें सांग? तो मनीस जो हेका कितें म्हणून गेल्लो पळय त्या शॉपवाल्याच्याच शॉपार कामाक आसा। आनी आमी जेन्ना थंय गेल्लेली तेन्ना तो मनीस थंयसरल्यान जेवपाक गेल्लो म्हणजे दनपारचें जेवपाक गेल्लो। आय वॉज शॉक
आनी तो मनीस जो आहलो पळय कोणाचो कोण ओनर आहा पळय तो शॉक. हेणी अशें केलें काय म्हणून, केन्नाच हो असो मनीस करपी न्हू, हेणी अशें केलें काय म्हणून. आनी तसो म्हणटा म्हणून हांवूय शॉक की कितें आमी कितें रॉंग केलें, कोणाचें कितें वायट केलें. आमी सदींच तर लोकांचें बरें करता जाल्यार आमच्या वांगडा हो इन्सिडेंट असो कित्याक. आमी ते ओनराकूय विचारलें, आमी अशें केन्नाच कितें करूंक ना, आमी अशें अशें आहा. तो म्हणून लागलो कोणाक खबर. तेका फोन मारलो आनी आफयलो यो म्हणून लागलो. आमी येयला म्हणून सांगूंक ना. तो मनीस येयलो, हांव तेजे कडेन बरे भशेन उलोवपाक लागलें. तितल्यान हेणी तूं जाणाय टिपिकल गोवन चेडवां, हेणें म्हणलें 2 गायो घातल्यो आनी विचारलें कित्याक तुवें अशें आपणाक म्हटलें अशें तशें 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 जालें. तो ओग्गी एवडो कांयच ना, आपूण म्हणूंकूच ना म्हणून लागलो. आपूण केन्ना कितें म्हटलां. मागीर म्हणून लागलो सॉरी म्हणून लागलो, आपणाची चूक जाली. मागीर हांवें ताका विचारलें कितें जालें, तुवें अशें कित्याक केलें. कॅमेरा ऑन आहा, म्हाजो कॅमेरा ऑन आसा, कॅमेरा असो ऑन आसा, कित्याक अशें केलें तुवें. ओनर म्हणून लागलो बाबू प्लीज कॅमेरा बंद कर, व्हडले इशू जातले, तुका सांगता म्हणून लागलो कित्याक कॅमेरा बंद कर पळय तें. हांव पयलीं चाळवलो कॅमेरा बंद कर म्हटल्यार. मागीर म्हाका म्हणून लागलो कॅमेरा चालूच आसूं, आपूण तुका सांगता कितें तें. मागीर तुका जाय जाल्यार तूं युट्यूबार घाल, जाल्यार तूं कंप्लेंट दी, इट इज युअर कॉल म्हणून लागलो. ओके, ओनर इज व्हेरी स्वीट. मागीर म्हाका तेणी सांगलें की तेका ब्लड कॅन्सर आसा म्हणून. अशें न्हू की तोंडान फटींग मारली. तेणी म्हाका रिपोर्टूय दाखयलो वॉट्सॅपार. ओके, तेजो रिपोर्ट दाखयलो. आनी तो खंय 5 म्हयने पयलीं काम सोदपाक म्हापसा भोंवतालो, आपूण तेका काम दिलां म्हणून लागलो. तेजें काम कितें की सामान हाडप जें येता तें आनी वयर बरें सेट करप शॉपाचेर. कपड्यांचें शॉप तें, नांव बीन सांगिना हांव तुमकां. सो 5-6 म्हयने जाले खंय तो कामाक आसा, बरें काम करता, टायमार येता टायमार वयता. आनी तेका रेगुलर रुटीन चॅकअप आसता. कॅन्सर पेशंट न्हू, ब्लड कॅन्सर सांगलें तेणी म्हाका. सो हांवें ते काकाक त्या म्हाताऱ्याक विचारलें की बाबा तूं अशें कित्याक केलें. तें तुजें एक चेडूं सामान, तुकाय चेडूं आसतलें, तुका बायल आसतलें. हांवें म्हणलें आपणाक चेडूं आसा, 12वेक शिकता, झेवियर कॉलेजीन आसा. हांव शॉक, तुका घरांत एक चेडूं आसा, तें बाबडें शिकता आनी तूं दुसऱ्याच्या चेडवाक अशें म्हणटा. इतलें वायट दिसलें म्हाका, इतलें वायट दिसलें. अंकितान तेका स्टार्टींग येयना फुडें 2 गायो घातल्यो. अंकिताक मनान वायट दिसलें की तेका अशें दुयेंस आसा आनी तो आपणाचें चेडूं आसून आपणाक अशें म्हणटा म्हणून. फर्स्ट ऑफ ऑल अंकितान आपूण 2 गाये मारले तेका सॉरी म्हटलें. सॉरी काका, आपूण तुका अशें उतरां दिलीं पूण तुवें केलेंच तशें, तुवें केलेंच तशें. हांवें कॅमेरा बंद केलो. म्हाका कळ्ळें तो सिच्युएशन कितें तें. बरे भशेन तेका सांगलें, समजयलें तेका. हांवें म्हटलें तूं पयलीं फर्स्ट ऑफ ऑल तूं सांग तुवें आमी कितें केलें अशें की तुवें अशें गायी मारली. अशी तुवें गायी मारली ती कित्याक मारली. जाल्यार तेजो कांयच आवाज ना, कांयच म्हणजे कांयच आवाज ना. तो कांयच उलयना, कांयच सांगिना. सो गायज हांव तुमकां हो क्वेश्चन विचारूंक सोदता की वाय इट्स हॅपनिंग विथ अस. अशें कित्याक जाता. कोणाचें वायट करिनासतना हांव म्हाजेंच उलयना, तुमच्या सगळ्या वांगडा अशें जाता आसतलें न्हू. खंय चेडूं भुरगे जे कॉलेजीक वयता, फाटल्यान कोण फ्युडी मारता, कोण आनी कितें अय अय करून हें करता, अशें जाता, सदींच जाता. ओके, कित्याक कितें चल्लां आमच्या गोंयान. आमची भुरगीं सेफ नाच, आमची चेडवां बायलां सेफ नाच. भुरग्यां कडेन जाल्यार नाच, पूण जाणटेय करूंक लागले. ते जाणट्याक हांवें फर्स्ट टायम पळयलो आनी आय वॉज शॉक. बारीक सारको, फूल आख्खो जाणटो सारको कळटा, जाणटो फूल जाणटो सारको म्हणजे. आनी ब्लड कॅन्सर म्हणजे तुमी खबर आसा कितलो कसो कितें आसतलो, हेल्दी आसतलो काय ना आसतलो पळय तो. आनी इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग. म्हाका खरें वायट दिसलें. म्हाका अशी तुमकां दाखोवंकय दिसता क्लीप, बट घालचो ना हांव. आय एम सॉरी, कित्याक की जें सिच्युएशन आसा आनी तुमकां खबर आसा एकदां व्हिडिओ सोशल मिडियार पडत जाल्यार ती घे म्हणून व्हायरल जाता, 4 चौगां मदीं पावता, फेमस जाता. आनी त्या भुरग्याक त्या दादल्याक त्रास जातलेच, तेज्या चेडवाक कॉलेजीन त्रास जातले. तुजो बापूय पळय गो कितें करता तो. तुजो बापूय पळय, तूं कॉलेजीन शिकता, तुजो बापूय पळय कितें करता. आनी ती तोंड चेडवाक घेवंक सोंसूंक जावचें ना अशें म्हाका दिसता. सो हांवें हें डिसिजन रायट घेतलें की ना, तें तुमी कॉमेंट करून म्हाका सांगा. तुमी तर अशें कॉमेंट सेक्शनान म्हाका म्हणटा की घाल, जाल्यार हांव डेफिनेटली घालता ही क्लीप काडल्या पळय ती फाल्यांच्या व्लॉगार. तुमकां कशें दिसता की आमी मनीसपण मेंटेन दवरचें की आमच्या वांगडा जालां तें आमी रिपे करचें. बाबा
तुवें आपणाक म्हटलें हांवें तुका म्हटलें, तुवें अशें केलें हांवें तशें केलें, की आमी मनीसपण दाखोवचें आनी फॉरगिव्ह करपाचें त्या मनशाक. ते तुमी सांगा म्हाका. तूं कितें म्हणूंक सोदता आयच्या बद्दलाक? मेन थिंग म्हणजे कितें जाणां गायज, असल्या मनशांक न्हू केन्नाच फॉरगिव्ह करपाक जायना. पूण तेजें न्हू सद्या सिच्युएशनूच अशें आहा. फाल्यां सकाळी तो सुद्दां ना जाल्यार तेका एक चेडूं आसा. सांगू शकना न्हू, आयज आहा तो फाल्यां ना, कितें म्हणटा हांवें. आनी एकटे चेडवा कशें कितें लोक त्रास करता तें म्हाका खबर आसा. सारकें न्हू हांवें. आनी पळय कितें आसा, आवय बापूय कोणाक आसा, भयण भाव कोणाक आसा, तो तेची लायफ डिफरंट आसता. हांगासरल्यान कोणी कितें म्हटलें ह्या कानांतल्यान आयकलें आनी ह्या तोंडांतल्यान आपणाच्या भावाक सांगलें जावं आपणाच्या मम्मीक डॅडीक सांगलें, पूण तेज्या वांगडा सिच्युएशन अलग आसा. ओके. आनी हांवें तेका सांगलां सदींच हांव उबो आसचो ना वांगडा, सदींच हांव तुज्या वांगडा प्रेझेन्स आसचो ना. तुजे प्रॉब्लम तुका खूब झगडचे पडटले लायफान सदींच. आनी शी इज डुईंग द सेम थिंग. ओके. आनी बरें दिसता की ते आपणाचे हेतून स्ट्रॉंग आहा, अशें आयकन ओगी बीन रावना. कोणी आहा कोणी कितें म्हणून पाठ करून दिता जाप सारकी. सो दॅट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ तेजो तो बेस्ट हे. आनी अशें ना गायज की म्हाका हांवें फोर्स केला की बाबा तेजे घालूं नाका म्हणून. म्हाका हांवें कितें म्हटलें, तूं चिंत तुका कितें करूंक जाय तें. सारकें न्हू हांवें. हांवें ताका इतलें सांगलें ओनरा फुडल्यान, तुका कितें करूंक जाय, कंप्लेंट दिवंक जाय नाका दिवंक जाय, तुका तेका भितर उडोवंक जाय, कितें करूंक जाय, सोशल मिडियाचेर घालया, सगळें करया, कितें करूंक जाय, इट्स युअर कॉल. तुज्या वांगडा जाला तूं जाय तें कर, इट्स अप टू यू. मागीर फुडें सांगा. मेन थिंग म्हटल्यार हांवें मागीर तेच चिंतलें की फाल्यां आसात नासात तेजे चेडवाक दीस काडपाक जाय. तेका येल्ल्या गेल्ल्या दिसा तेजे चेडवाक अशें म्हणपाक जायना की आगो तुजो तो बापूय फालतूर आसलो. सारकें न्हू हांवें. हय. आनी लेट्स कीप एवरीथिंग असायड. ओके. हालीं कॉमेंट्स मातशे वियर्ड कॉमेंट्स येता आमच्या कॉमेंट सेक्शनान येता. कोण म्हणटा जिजस क्रायस्ट म्हण तुजें सगळें सारकें जातलें, कोण म्हणटा जय श्रीराम म्हण तुजें सगळें सारकें जातलें म्हणटा. आनी अशे खूब तरेचे कॉमेंट्स आसा, तुमी रीड करा, वचोन कॉमेंट रीड करा. हांव सगळ्या देवांक मानता. सबका मालीक एक म्हणटा पळय तशें सगळ्या देवांक मानता. ओके. हांव हिंदू, पण म्हाज्या गाडयेक हांगासर पळय रोझरी आसा. हांव हिंदू, पण म्हाज्या हातीर पळय हांगासर माशा अल्लाह बरयल्लेलें आसा. मुस्लीम. ओके. आनी हांव हिंदू धर्म म्हाजें. ओके. हांव सगळ्या देवाक मानता. म्हाका जाल्यार सगळे देव एक. मुद्दम चॅक करा तुमी कॉमेंट सेक्शनान. कोण तरी कार्दोसो काय कितें तरी आहा नांव तेजें, खूब कॉमेंट्स मारता. नाका जाल्यार तसलेच भडकोन घालपाचे, झगड्यो लावपाच्यो कॉमेंट्स. ओके. आनी येस, इतलेंच तुमकां सांगूंक जाय आसलें की अशें सिच्युएशन आमच्या गोंयांत चल्लेलें आसा. आनी ही डायरेक्ट मॅसेज तुमकां परत एकदां सगळ्यांक दिवंक सोदता. फाटल्या व्लॉगान तुमी पयला आसतलो एकलो मनीस आमच्या दारार येवन आमकां बरो ना म्हणून कितें दिवन गेला. हांव त्या सगळ्या लोकांक मॅसेज दिवंक सोदता, तुमचो मोग आमचे कडेन टोटली रायट आसा, बट दीस इज नॉट द प्लेस वी कॅन तुमी डायरेक्ट घरा येवं शकना. आनी आमची हांगासर प्रायवसी आसा. आमी आमच्या कामा धंद्यांनी बिजी आसता. हांव एक एकदां घरा आसना, अंकिता एक एकदां एकटें आसता. सो प्लीज दीस इज नॉट द रायट प्लेस टू मीट. आमी मिटअप करपाक घर दवरूंक ना आमचें. हांगासर सरावंडींग आसा, लोक आसा, आमची एक पायण आसा हांगा, तितून अननोन मनीस असो भोंवता तो दिसत जाल्यार लोक पॅनीक जाता. जाणटे लोक आसा हांगा फुड्यान रावता, फाटल्या सायडीक जाणटे लोक रावता. सो तांकां अशें पॅनीक जाता की बाबा कोण येयला आमच्या लेनीन, कोण येयला भितर तशें. आनी हांगासर कुत्रे आसा, डॉग्स आसा. पयलीं सांगता तुमकां, डॉग्स आसा. चावलो जाल्यार मागीर आमी रिस्पॉन्सिबल ना. आमच्या हांगा लेनीन डॉग्स बिग्स खूब आसा. प्लीज आमच्या वाड्यार अशें डायरेक्ट येवचें न्हू. हांवें एक बरे वेन घेतलें तें, फुडल्या मनशाक वायट दिसूंक जायना म्हणून. बट इट्स अ हंबल रिक्वेस्ट गायज की प्लीज वी हॅव अ प्रायवसी. आमी कॉन्वर्सेशन करया. वील डू अ मीटअप, वील मीट टुगेदर, भोंवया, खावया, जेवया, बरें रावया, हॅपी रावया. ओके. आनी मीन वायल आमी आयज तुमी पयला अंकिता वयर चडलेले, मागीर हांवूय वयर चडलो. ओके. हांव चडलो तो मातसो वियर्ड चडलो मातसो. ओके. असो 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 करून. आनी हांवें ते वियर्ड पोशन युट्यूबार घालूंक ना. इट वॉज हॉरेबल सारको न्हू. सारको हॉरेबल. बट इट वॉज अ गूड डे.
सगळे कितें उदीक वयरसून पडटा ते शिरकाता आनी भितर वयता. सो हे परत परत हे असले आमचे न्हंयांचे घरान रूफ आमचे रूफ टायल्स आसा पळय त्या घरांनी अशे प्रॉब्लेम्स आसा. खूब जाण आमचे गोंयकार भाव भयण आहा ते रिलेट करता आसतले ह्या जाग्यार ह्या सिच्युएशनाक. सो दीस इज पार्ट ऑफ लायफ. हे तर आमी शिकचे ना जाल्यार आमी केन्ना शिकतले. देवाच्या कृपेन जेन्ना पयशे येयले कितें येयले मेहनत केली घर बांदले दॅट इज सेपरेट. बट ही जी फील आसा खबर आसा उदीक गळटा दांडोलान सारको करता सकयल बालदी दवरल्या वयर चडोन कापेत घालता ही न्हू लायफान केन्नाच येवची ना. एक टायमार आमी ल्हान आसले आमकां 1 रुपयान कितल्यो चॉकलेटी येताल्यो. आयज 1 रुपया म्हणजे कितें. धाकट्या भुरग्याक तूं 1 रुपया दी 1 रुपया काय म्हणटा 1 रुपयान कितें जाता म्हाका 20 रुपया जाय म्हणटा. तसो सिच्युएशन जाल्लो आसा हो. ओके आनी येस आतां गणेश चतुर्थी चालू जाल्लेली आसा. हांव दोनी हात जोडून तुमकां रिक्वेस्ट करता की वी कॅनॉट प्रॉमिस टू मीट यू बिकॉज आमची गणेश चतुर्थी प्रिपरेशन आहा. म्हाका साफ सफाई करूंक जाय पेंटींग करूंक जाय खूब तरेचे कितें कितें आहा राटावळ्यो. सो हांव प्रॉमिस करिना की ह्या म्हयन्यान हांव तुमकां मेळपाक शकता. बाय चान्स कोणाक सांगता तुमकां म्हाजे जे फॅन फॉलोवींग आहा तांकां. आनी फाल्यां परवासून आमी प्रिपरेशन चालू करता. आनी आयज हे जे आमचे गणेश चतुर्थी प्रिपरेशन आमचे जे नेवे सबस्क्रायबर कोण आहा तेंच्यांनी पळोवंक ना जाल्यार तुमकां परत एकदां रिकलेक्ट करता की अंकिता एकुलते एक हे फूल घराक आख्ख्या चवथ सेलिब्रेट करता. एकुलते एक विदाउट पेरंट्स विदाउट ब्रदर सिस्टर नोबडी एकले सेलिब्रेट करता. आनी ते कशें कितें सेलिब्रेट करता न्हू ह्या खातीर तुमकां आख्ख्या चॅनला वयले आयज ह्यो नेव्यो व्हिडियोज आमच्यो चॅकआउट करच्यो पडटल्यो. त्या खातीर तुमकां चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करचें पडटलें. ओके आनी फुडले जे गणेश चतुर्थीचे व्लॉग्स येतले ते तुमी पळयात आनी तुमी मोटिवेट जाया. आनी जे कोण एक्टी आसात घरांत चेडवां चेडे जाल्यार डिमोटिवेट जावं नाका. जशें आमी मोटिवेट जाले जशें अंकिता मोटिवेट जावन फुडें सरून फायट करता आपणाच्या सिच्युएशनाक तशें तुमी फायट करा. आनी मोग आसूं. आनी जे कोण वायट कमेंट मारता तांकां हांव गॉड ब्लेस यू म्हणटा. देवान तुमकां बरी बुद्ध दिल्या पुरो आनी बरें हॅपी दवरल्या पुरो. आनी हेच सांगून हांव हो ब्लॉग हांगाच एंड करता. मेळटा तुमकां नेवी आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ. टील देन टाटा गुड नायट बाय बाय. बाय बाय.